फाटले 5-6 दीस जाले मुरगांव पालिकेचेर झाड पडिल्ले आसा। ते झाड रस्त्यार परत पडत तर कितेंय हानी जाव येता। अशें जावचें न्हय म्हण हाचेर कावन्सिलान लक्ष घालचें म्हण लोकांची मागणी आसा। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। आता वादळा दिसा झाड पडलेले आता 5-6 दीस जाले हे झाड अशेंच म्युन्सिपालिटीचेर पडून आसा जाल्यार हेजेर कोणी कांय एक्शन घेवना आनी समज ह्या झाडा पोंदच्यान पळय कितलेशे व्हेहिकल येता वता समज कोणाचेर पडले जाल्यार हे सारकें कोणी त्रासान पडटलो तर हे म्युन्सिपालिटीन बेगोबेग दखल घेवची आनी हे आयच्या आयज क्लियर करचें अशें हांव मागतां। 4 म्हयने जाले आमकां ओपोजिशन मानतात ते आनी आमकां लेबर म्हणटा ते दिनात। कितलेशे तुका आमच्या वार्डांनी अशी झाडां पडली आमी स्वताचे पयशांनी प्रायवेट लेबर हाडून ट्री कटर हाडून आमी क्लियर केल्ले आसा। कित्याक आमी हे आमकां सतायतात कौन्सील आमकां सतायता म्हणटकीर आमी लोकांक सतावपाक जायना। आयज पळयात तुमी हांगा म्युन्सिपालिटीच्या मुखार एक झाड पडलें आसा आनी 5-6 दीस जाले आजुनूय तें क्लियर जायना। दिवाळी लोकांनी तशीच केली आनी हे जर क्लियर जालें आनी इतले रिस्की आहा पडले जाल्यार पयलींच ते पडोन 2 गाडी हे जाल्ल्यो डॅमेज जाल्ल्यो आनी आतां पडले जाल्यार लोकांची कितें त्रास जावपाक लोकांक त्रास जावपाक शकता। हांव मागता की कौन्सिलान जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन घेवचें आनी हें झाड काडचें फाल्यां कितें एक्सिडंट जावचे पयलीं। कशें लास्ट 2 दीस पयलीं बरेंच म्हाका दिसता टोटल 18 झाडां पडली वास्कून आनी तेका लागून आमचो ट्री कटर एक आसल्या कारणान सगळी कडेन बिजी आहा। म्हाका दिसता 5-6 घरांचेर झाडां पडलेलीं आहा तेका लागून तेच घरान लोक रावतात तेका लागून आमी ट्री कटर डायवर्ट केल्लो आसा। हांगासर एक्चुअली झाड पडलेलें आसा तशी रिस्क कांय ना आमी पळोवन येयल्ले आहा। हांव आनी चीफ ऑफिसरान विजीट बीन पळयल्लें आहा आनी एक्चुअली रोड क्लोजर करपाक जाय आसलेलो तेका दिसता म्हाका हांव आतां आमच्या गॅरेजीन सांगतलो रोड क्लोज कर म्हणून आनी म्हाका दिसता एक 2-3 दिसां भितर सगळें क्लियर जातलें। 18 झाडां क्लियर तशेंच फायर स्टेशनूय आमकां हेल्प केलेलो आसा ते जाता इतलें तेंच्यांनी केलेलें। एक ट्री कटर आसल्या कारणान आमकां तो मातसो टायम लागलेलो आहा। म्हाका दिसता खंय तरी 2-3 दिसान क्लियर जातलें।